या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमांतल्यान आम्ही श्री प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्री आणि त्याचबरोबर त्यांचे सहकारी यांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करतात. गोवा माइल्स हो विषय हो व्यवस्थितपणे त्यांनी हाताळलेला आसा आणि त्याचबरोबर गोवा माइल्सच्या संदर्भांतल्यान गोंयकारांक आणि त्याचबरोबर देश विदेशांतल्यान जे पर्यटक येतात, टुरिस्ट येतात, तांकां एक स्वस्त मस्त आणि दर्जेदार ही अशी बरी सेवा उपलब्ध करून दिल्या बद्दल गोंय हे खरें म्हणल्यार टुरिस्टीक डेस्टिनेशन वळखले गेले वता. भारतांतले न्ही तर संबंद जगातले एकमेव अशें हें राज्य आसा ज्या राज्या कडेन पर्यटकांचो ओडो आसा आणि पर्यटकांक बरी सुविधा आणि त्याचबरोबर किफायतीर तातूंत भितर आणि एक नावलौकीक मेळिल्लें एक इमेज आशिल्ली अशी स्टेट हाका एक एट्रॅक्शन आणि दिवपा खातीर ह्या सेवेचो उपलब्धी ही सगळ्यांक अभिनंदनीय आसा आणि बरी आसा. GTDCच्या माध्यमांतल्यान केल्लें हें ॲप हें सरकारान एक केल्लो बरो निर्णय आसा. हें स्वताचें अशें ॲप आणि ह्या ॲपाच्या माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंट कडेन त्या ॲपाचो आणि ह्या सगळ्या टॅक्सीच्या संदर्भांतलो कंट्रोल आसा. प्रायस कंट्रोल आसतलो किंवा सर्वीस ज्या संदर्भांतल्यान जे कितें रायडर्स आसतले ताजो कंट्रोल आसा. आतां पर्यंत 1400 टॅक्सी ह्या गोवा माइल्सान भितर रजिस्टर्ड जाल्या. पूर्णपणे 100% गोंयकार, खरे गोंयकार म्हणजे जे हे आसात ते तातूंत भितर आपली सर्वीस दिता आणि ह्या उपलब्धींतल्यान अनेक गोंयकारच न्ही जाल्यार देश विदेशांतले जे कमेंट्स येतात ते कमेंट्स जर तुमी जर मुद्दाम पळयले जाल्यार लक्षांत येतलें की पॉझिटिव्ह हातूंतल्यान लोकांनी ताजें स्वागत केल्लें आसा. आणि इवन आमी गोंयकारांनी सुद्दां ॲप जें केलां त्या ॲपाचें कंट्रोल करतना सुद्दां एक कमिटी जी कॉन्स्टिट्यूट केल्या त्या कमिटीन भितर सरकाराचो मनीस, तातूंत भितर टॅक्सी रिप्रेझेंटेटिव्ह ताजो एक मनीस आणि जे ॲप डेव्हलप केला त्या ॲप डेव्हलपमेंटाचो तांचो जो कंट्रोल करता ताजो एक मनीस, 3 जाणांची कमिटी तातूंत भितर अभिप्रेत आसा ती जाल्या. ह्या हातूंतल्यान जे पयशे येतात तातूंतल्यान ₹1 हो टॅक्सी असोसिएशनाच्या वेलफेअर फंडाक दिवप अशेंय ठरलां. त्याच बरोबर सरकार तातूंत भितर आपलो ₹1 घालता तातूंत भितर आणि तितलीच मदत तांकां करता. चुकून खंयच्याय ह्या टॅक्सी असोसिएशन ऑर ॲपाच्या हातूंत ज्या संदर्भांत रजिस्टर जाल्ले आसा खंयच्याय मनशाक किंवा खंयच्या गाडयेक खंय तरी एक्सिडेंट जालो जाल्यार सुद्दां तांचे सॅक्युरिटीचे दृश्टीन सुद्दां विचार केल्ले आसा. काही जर गजाली वयर सकयल जर आसा त्यो तोडगो काडून ते करूंक शकता किंवा उलोवंक शकता. तातूंतल्यान मिनिमम पर डे ताका ₹1,500 गाडी समजा कितें जावन ब्रेक हें जावन उरली एक्सिडेंटलान सम अनसर्टन जे तातूंत भितर पॉयंट्स नमूद केल्ले आसता जाल्यार तांकां गाडी परत रस्त्यार हाडीसर ताका तो मानधन आणि त्याच बरोबर एश्युअर्ड बिझनेस म्हयन्याक इतली गॅरंटी दिवन हें ॲप कार्यान्वीत केल्लें आसा. संपूर्ण भारतान वेगवेगळे ॲपां चालू आसात, ताचे सेवेचो लोक लाभ घेतात. फक्त 2-3 अशेंच ना, आतां आनीकय वाडल्यात आनी त्या मानान गोंयचें हें आमचें स्वताचें अशें ॲप आसा तें एक सगळ्यांक भितर आयडियल आणि अशें आदर्श अशें ॲप आसा. म्हाका दिसता 24/7 चालू आशिल्लें ॲप हें एक आमकां सगळ्या उद्योग जगताक पर्वणी आसा. त्याच बरोबर रेव्हेन्यू जनरेटर आणि त्याच बरोबर गोंयचें नांव परत एकदां ह्या क्षेत्रांत काही निवडक हातूंत भितर पयशे चड काडटा, भितर कितें मनमानी करता, हें सगळें हाजेर आळा बसून एक वेवस्थीत ह्या प्रोटोकॉल ह्या सिस्टमांतल्यान तें वेवस्थीत लोकां कडेन वतलें इतली अपेक्षा आसा. म्हणून ह्या गोवा माइल्साक संपूर्ण गोंयकाराचो पाठिंबो आसचो आणि भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणे ह्या संदर्भात सरकाराक आमचो पाठिंबो व्यक्त करता.